आदलो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाचेर बलात्काराचे केशीत आरोपपत्र घाला। 2016तली केस। बाबूशान ताच्या घरात आपल्याचेर बलात्कार केलो म्हूण पीडित चलयेचो आरोप। 2 वर्सां उपरांत पणजेचे बायला पुलिसांनी बाबूशाचेर आरोपपत्र घालें। बाबूशाक तेन्ना अटक करून भितरय उडयल्लो। सध्या तो जामिनाचेर आसा। बुधवारा पणजे पोलिसांनी आदलो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी सह आरोपी रोजी फेर्रावाड अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार प्रकरणात आरोपपत्र घाला। केस 2016ची। पोलिसांनी दोनूय आरोपींक IPC बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदो आनी IT कायद्याची एकाच तरेची कलमां लायल्यात। सुमार 250 पानांचे आरोपपत्र पणजे जिल्हा आनी सत्र न्यायालया मुखार घाला। पणजे पोलिसांनी 40 जणांची नावां साक्षीदार म्हूण घाल्यात। मेडिकल रिपोर्टात चली 16 वर्सां परस चड आनी 18 वर्सां परस कमी वर्सांची म्हूण दिशिल्ल्यान पुलिसांनी बाबूशा आड गोवा चिल्ड्रन्स कायद्या खाला आरोप लावंक नात। 4 मे 2016 पीडित चलयेन पणजे बायला पुलिसांकडेन बाबूश मोन्सेराता आड कागाळ केल्ली। ताळगांवच्या ताच्या घरात ड्रग्स दिवन आपल्याचेर बलात्कार केलो म्हूण बाबूशा आड आरोप। सध्या बाबूश हे केसीत जामिनाचेर भायर आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सरकाराचे डिजिटल मीटर टेस्ट करूंकूच सप्टेंबर उजवाडटलो। मीटर केन्ना लागतले ताची शाश्वती ना। 2 वर्सां जाली सरकार टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर बसयता। मीटरांची कंपनी अजून थारिल्ली ना म्हूण येरादारी खात्यान हायकोर्टाक सांगला। GPS आनी पॅनिक बटन एकठांय दिवपी एकूय कंपनी ना। सॅम्पल डिजिटल मीटरांचे पॅनिक बटन आनी GPS सिस्टमाचे चाचणेकूच खंय 1.5 म्हयनो वतलो। टुरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मीटर लावन शिस्त हाडची म्हूण ट्रॅव्हल आनी टुरिझम असोसिएशन हायकोर्टात गेल्यात। डिजिटल मीटर बसोवपाची डेडलायन दिवंक येरादारी खातें बुधवाराय फेल गेलें। टुरिस्ट टॅक्सींक केन्ना मेरेन डिजिटल मिटर्स बसतले काय म्हूण फाटले फावट हायकोर्टान सरकाराक विचारिल्ले। GPS आनी पॅनिक बटन दिवपी इंटिग्रेटेड डिजिटल मीटर आशिल्ली एकूय कंपनी टेंडराक आयिल्ली ना म्हूण खंय मीटर थारना। येरादारी खात्यान हायकोर्टा मुखार आनीकूय कांय तंत्रीक गजाली सांगल्यो त्यो अश्यो। वांटेकार जाल्ल्या कंपन्यांनी डिजिटल मीटर, GPS आनी पॅनिक बटनाची सॅम्पलां दिल्यात। ह्या सगळ्यांचे टेस्टिंग करपाक आनीक 1.5 म्हयनो वतलो। एकदा डिजिटल मीटर, GPS आनी पॅनिक बटन थारले काय ते कंपनीक इंटिग्रेटेड डिजिटल मीटर खंय करूंक लायतले। कोर्टान RTOक प्रास दिवन केस 24 जुलयाक दवरल्या। म्हणजे 2 वर्सां जाली सरकार टॅक्सींक डिजिटल मिटरांच्यो खबरो करता त्यो पोकयोच। सरकारी पावण्यार अजून मिटरांचो अभ्यासूच जाल्लो ना। काय बेठो वेळ मारून व्हरप चल्ला ते हायकोर्टा मुखारूच कळपाचें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। PDA अध्यक्ष आमदार मायकल लोबोच्या रिसॉर्टाच्या बेकायदेशीर स्ट्रक्चराचो काँग्रेस इश्यू करता। कळंगुटे अशी कितलीशीच बेकायदेशीर कामां चल्ल्यात। मायकलान PDAचे अध्यक्षपद सोडचें नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान तरी ताका देंवोवचो म्हूण काँग्रेस मागता। CRZ अधिकारिणी सांगता तांचे कडेन खंय कसलेच रेकॉर्ड ना। Now we heard that Michael Lobo's structure in Baga is to be demolished because it is illegal. Now how can somebody like that sit as a chairman of the PDA? You are the licensing authority. You are doing illegalities. More than the illegalities, the serious case is that the license itself is forged, a forgery. So a forger, a fraud, is sitting as a chairman of the Planning and Development Authority of North Goa. Morally, he should have resigned, or the Chief Minister should have sacked him because this investigation is going on. Not only of the illegality, more so of the forgery of this document. And this is not a single case. There are many cases in Kalangood. If you see, similar. The CRZ authorities are saying there is no record. He has got one letter from the CRZ authorities, but there is no record in the office. Evidently, it is forged. Somebody else's sign has been forged, and he is going with that letter. He has regularized the other this. So now, if you are doing illegalities, how can you sit as the chairman of this authority? घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।